मी गीत घेऊया A8 पेज नंबर 4. A8 पेज नंबर 4. देवाची विधी सुरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तूं संस्वार मोशेकार, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओरची दोंगराची दोयेक म्हाका वाडटा गो. देवाची वेली सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाचेर विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मायकल गुदिनो ह्या आमच्या बाबा पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयच्या दिसाक आमचे तरणाटे नियोला पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगलीं जीं आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया. तशेंच जीं कोण बरीं नात आनी आमचे लागीं मागलोलें आसा बरीं जावपाक देवा लागीं माग म्हूण, तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आनीक हे कोरोना वायरस कोवीड-19 पॅन्डेमीक जाचे विशीं आखो संवसार आजून पासून काळोखान आसा. देवाची कृपा आनी शांती दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तो जिवो आसा. भाव भयणीनो, आयज आमी पास्कांच्या आतोळ्यांतलो सोनवार म्हणजे निमाणो दीस. ह्या दिसा खेरीत भाशेन ह्या आख्या सुमानांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकुल्या आनी एकामेकाक कळयल्या. त्या पासत देवाक आर्गां दिवया, ती आमच्या मनान घडोवया. आनी ह्या आख्खे खबरेचो एक हेतू, जेजू जिवो आसा, आमचे मदें तो आतां आसा. होच संदेश आयचें देवाचें उतरूय आमकां आनिकूय इस्कुटावन सांगता. पूण जायते फावटी खरेपणी तो आमचे बराबर जिवो आसा हें सोत समजूंक आमी निबोर मनाचीं जाल्या वा आमी शेळमोळीं जाल्या. ही आमची सगळी शेळमोळाय देवाच्या हातान घालून देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोरपदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र एकलोच न्हू ईश्वर एकलोच न्हू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुबापणान ओतून तुज्या भावार्थ्यांचो जोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां विचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितान सासनाक आमकां सुखेस्त कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रूचें आनी जुआंवाचें काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनोक्षर आनी नेणार म्हूण दवरताले. पूण ते जेजूचे भागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महाधर्मसभेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले, ह्या मनशाक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोटें विस्मीत घोडलां तें जेरुजाल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूं नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपालून म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावट शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास्त लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घोडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताणेंच म्हाका सोडयला, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराक जय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंताक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया.
सर्वेस्पराक जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मागदालेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां तांचे पर्यंत ताणें सोत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू पुनर्जीवन जाला. तो जिवो आसा. हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो, हो नारो आनी हो गाज आतां सगळ्याक गाजता. ह्या सुमानान खेरीत भाशेन हीच खबर आमी सगळ्यांक परगटीत रावल्या. देवाचें उतर भो करून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर ह्या दिसांनी आख्ख्या संवसाराक गाजता. कित्याक देवाचें उतर पवित्र मिसाची भेट ऑनलायन जाल्ली आसा. सगल्यांक पळोवंक मेळटा. न्हयच फकत इगर्जाच्या वण्टी भितर पूण आयज इगर्जेच्यो वण्टी भायर दारां उगडून हें देवाचें उतर पयस पयसचें पडलां. जेजू पुनर्जीवन जालो पयलो त्या पयल्या दिसाक मारी मागदालेन फोंडाशी गेल्ली फातर एके भाशेन जेजून काडलेलो. हो जो आंज बुडवो आयलो तो कुशीन काडटा. फोंडावेलो फातर जेजून कुशीन काडला. त्या भायर आयज फकत फोंडावेलो फातरूच न्हय पूण आयज इतलीं दारां आमकां उगडलेलीं आसात की आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. ही आज्ञा ताणें आमकां दिल्ली ती सगळ्याक पावोवपाक आयज सगळीं दारां उगडलेलीं आसात. जायतीं दारां. हीं दारां आमच्या फुडारान भितर द डोर्स ओपनिंग इन टू आवर फ्युचर. हीं दारां नव्यो वाटो आमी आपणावंक. हीं दारां आमी एकामेका सोबे नवे संबंद घडून हाडूंक. हीं दारां हो आख्खो संवसार देवा सोबे एक जावंक. भो करून आतां आख्खो संवसार बाराबोर आयला कोरोना व्हायरस COVID-19 हे पिडेचेर झूज मारूंक. ते भाशेन हो सगळो संवसार बाराबोर येवन एकामेकाचें बरेंपण पडोवन हो संवसाराचो सोडवंडार सगल्यांक दिवंक आमकां उस्कायता. देवा बराबर आमी सगळीं वावर करूंक. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन हे 2 जाण खारवी पळोवपाक दिसता ते अनक्षरी इलिटरेट्स बेस्ते नुस्तें धरपी. कितें सांगतले व्हडलें हे सेनाद्रिनाचे मनीस समजताले. सेनाद्रीन म्हणजे जुदेवांची महासभा. सगळे मुखेलचे निर्णय आसात भावार्था विशीं तांच्या धर्मा विशीं ते घेताले.
आनीक जेन्ना हे दोग जाण खारवी त्या देव मंदिराशी येवन ह्या जल्माच्या लांगड्याक तांणी बरो केलो, आख्खें जेरुजालेम गाजलें. आनी ही खबर सगल्यांक सांगता आसतना भोव करून जे जुदेव आसले तांकां तांणी सांगून दिलें, तुमी ताका मारला. आनीक हे वडील जे आसले तांणी आपणाच्या काळजाक तें लावन घेतलें, ओय आमी ताका मारला. पूण जे भाशेन हे आतां सगल्या लोकांक ही खबर सांगतात ते भाशेन हें आमकां बरें न्हू. देखूनच तांकां धरून हाडले आनी तांकां शिटकायले, ह्या नांवान तुमी आनीक आनीक मुखार शिकयनाकात वो प्रवचन करिनाकात, ताचो प्रचार करिनाकात, बंद. आनीक दोगूय जाण खारव्यांनी जे जेजूचे आपोस्तल आतां सादो प्रश्न तांकां विचारलो, तुमचें आयकल्यार बरें काय देवाचें आयकल्यार बरें? तुमचें आयकल्यार बरें काय आमच्या सोडवणदारान जी आमकां आज्ञा दिल्या ती आयकल्यार बरी? आनी देखूनच तांणी परगटलो, तो जिवो आसा, ही इज अलायव, तो मरूंक ना. आनी तो पुनर्जीवन जालो आनी गेलो अशें न्हय, पूण तो आजून पासून आमचे बराबर आसा. आनी ह्या पासत आमच्यान ह्यो कोरन्यो, ह्यो बऱ्यो कोरन्यो आनी ओचोऱ्यां करूंक जातात. आमचेच अस्तंगी न्हय, पूण ह्या सोडवणदाराचें नांवी. भाव भयणीनो, जेजूची खबर बंद करपाक आजून पासून जायतो प्रयत्न संवसारान चल्लेलो आसा. जायत्यो भांडावळी वयर येतात ज्यो जेजूच्या शिकवणेचेर वो जेजूची शिकवण बंद करून दवरूंक. आयज आमचीं इस्कॉलां, आयज आमचे वेगवेगळे जागे जंय पयलीं देवाचें उतर परगट जातालें वो जेजू परगट जातालो, बंद केल्ले आसात. आमच्या इस्कॉलांतलो आमी देव कुशीन काडलो, आमचे सोसायटींतले आमी देव कुशीन काडलो, आमच्यो कम्युनिटीज आसात तातूंतलो देव कुशीन काडलो. कित्याक थोड्या जाणांक ओकमान जाता. जेजूच्या नांवान उलयत जाल्यार जे कोण क्रिस्तांव न्हय तांकां ओकमान जाता. देखून देवूच काडलो, जेजूकूच काडलो. पूण हेंच पेद्रून आनी जुआवान करूंक ना. तांणी म्हणलें ना, जें कितें जेजून सांगलां तें आमी करूंकूच जाय. आनी आयज असली आमची शेळमोडाय आमी देवाच्या मुखार हाडटा. आयज देवीक काकलुतीची परबेक, फाल्यां देवीक काकलुतीचो आयतार, हे परबेक आमचे तयारेचो निमाणो दीस. आनी खेरीत भाशेन जेजू म्हणटा, जे कोण शेळमोळे जाल्ले आसात, जे कोण बेपरवा करतात, तांकां म्हजे काकलुतीशी हाडात. तर जेजूचे काकलुतीशी आमी सगल्यांक व्हरता तेन्ना हें बोगसणें सगल्यांक दिल्लें आसा, न्हयच फकत क्रिस्तांवांक, पूण सगलो आख्खो संवसार, ही सगली रचना जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक सांगून धाडलेले आख्ख्या संवसाराक वचात, सगले रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जाल्यार हो संदेश सगल्यांक दिवंक काकलुतीचो, बोगसण्याचो आमी घडये चुकलेलीं आसा, सगलीं चुकलेलीं आसा. संवसारांत आमी मनशां चुकल्या आनी आमच्या पातकांक लागून आमी हें सगलें करून घेतलेलें आसा अशें आमी आतां सगलीं म्हणटा. देवाचे काकलुतीक उलो मारता. फाल्यांचो आयतार खेरीत भाशेन देव काकलुतीचो आयतार. ही सगलीं आमच्यो चुकी, ही सगलीं आमचीं पातकां, आनी ह्या पातकांक लागून जें आमकां जी खास्त आसा ती पुसून काडूंक देवीक काकलुतीचो आयतार. तर ही देवीक काकलूत आमी एकामेका सवें भोगुया, एकामेकाक दिवया. आनी ही देवीक काकलूत एकामेकाक दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारांत आयला. संवसाराचो सोडवणदार, आमचो सगल्यांचो सोडवणदार, आमकां सगल्यांक बक्षिता. ह्या पासत ताका बराबर घेवन ही देव काकलूत आमी चाखता आसतना तो जिवो आसा. ही इज अलायव. ही खबर एकामेकाक दिवया आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरन्यांनी. एकामेका सवें जी आमची वागणूक जाता बऱ्या कोरन्याची, त्या बऱ्या कोरन्या वरवीं एकामेकाक दाखोवया खरेंच जेजू जिवो आसा आनी तो आमचे मदें आसा. आनी आमकां तो जायतीं दारां आतां उगडटा, डोर्स ऑफ मॅनी ऑपॉर्च्युनिटीज. तर हीं सगलीं दारां जी आमकां तो उगडटा ताचो आमी बरो फायदो काडूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां करपा मागुया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4 पेज नंबर 29. आमची पातकां धुवन काडू, निर्मळ काळजा तुका भोपू, देवानी
문자 못해 손단 코로 샨티 코로 아싸 제수 tu és Dilo purgatorio assa Jesus tu és Dilo purgatorio goldi duka aspidora vaura jogang तुक भेटो संसार सगलो उबान वरू तुझे मुखार बापा पावू आसा जेसू tu és Dilo purgatorio Assa Jesus, tu és Dilo purgatorio. म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या समारंभा वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोलगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेसू जेसू मेलो, जेसू
जेजू जिवोन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो जेजू जेजू मेलो जेजू जिवोन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची तुजी काकलुतीक उलो मारतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन तो जिवो आसा आनी तो आमचे मदें आसा आनी आख्खे रचनेक ताका दिवंक ताणें आमकां पाठयल्यात आमच्या उतरांनी कोरन्यांनी आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान होच जिवो जेजू एकामेका सवें आमी वांटूंक आनी जिवंक आमकां करपा मागुया सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकतल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शेडी हो जिवो जेजू संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तुम भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू वोन हांव सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक हे घोडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका तुका वेंगयता वेंगयता आनी आक्कोच आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदीच वेगळो जावंक वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन स्वर्गी उडो जेजून दिल्लो आमकां वचलो फावो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मी बुकेक पावलो ये जेजू वेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता ये जेजू वेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता क्रिस्ताच्या एकठारान पवित्र स्नान घेतलेल्या तुमी सगल्यांनी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला सर्वेस्पराक जोई प्रार्थुया बो दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल हे पास्क परबेच्या समारंभान तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां भलेपणान नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन फाल्यां देवीक काकलुतीचो आयतार सकाळचें 7 वाजता आमचें कोंकणींतल्यान मीस जातलें आनीक इंग्लेज मीस सांजेर 6 वाजता जातलें दोनूय मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली तशेंच फाल्यां देवीक काकलुतीचो आयतार 3 वाजता आमी देवीक काकलुतीचो तेर्स करतल्या हो तेर्स लायव्ह स्ट्रीमूय जातलो तशेंच आमच्या पब्लीक सिस्टमाचेर आमकां सगल्यांक भाग घेवंक मेळटलो म्हणटच जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी ह्या देवीक काकलुतीक वेंग मारुया आनी जे भाशेन आमकां कळयलां हाचो पयलो व्हिडियो तुमी पळयला जाल्यार आमचीं पातकां आनीक एक पावटी धुवन काडूंक आमकां आनीक एक सयेक सगलीं जीं आमचीं पातकां आसात तीं बोगसून घेवंक काळजान तावन खरी दूख धरून जेन्ना आमी निचेव करता आनी फाल्यांच्या दिसाक आमच्या काळजाच्या ह्या आमचे काळजाचे दुखींतल्यान आनी काळजाच्या निचेवांतल्यान बोगसणें मागता देवा लागीं तेन्ना फाल्यांच्याच दिसाक देव काकलुतीच्या आयताराक हो आमकां सयेक आसा सगलीं आमचीं पातकां बोगसून घेवंक सगलो जो पनिशमेंट खास जी पातकाक लागून आमकां आसा ती काडून उडोवंक हें फकत क्रिस्तांव आसात तांकांच न्हय पूण सगल्या संवसाराक फाल्यांचो एक दीस हो खेरीत भाशेचो ही देवीक काकलूत सगल्यांक वांटपाचो म्हणटच सगलीं आमी खंयच्याय धर्माचीं आसूं आमच्यो चुकी ओळखून घेवन निचेव करुया आमी परतून पातकान पडना जावपाक प्रयत्न करतले म्हूण आनी जीं कोण क्रिस्तांव आसात तांणी निचेव करचो
जेन्ना सोयेक मेळटलो परतून इगोर्जेन वचूंक कुमसार जावंक तेन्ना आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेतले हांव म्हूण. पूण काळजांत तावन दूख धरून ह्या सगळ्या आमच्या चुकीचें बोगसणें हे देव काकलुतीच्या आयताराक मागुया आनी देवाचें बोगसणें आनी काकलूत जोडुया. देवीक काकलुतीच्या त्रिदुमांत आयज आमचो तिसरो दीस. आमचें मागणें देवाक उबारुया. जेजू म्हणटा, आयच्या दिसा आत्मीक जिवितांत शेळमोळ्या त्या सर्व आळशी मनशांक म्हजे काकलुती सरशी हाडात. ते म्हजे काकलुतीन भरलेल्या काळजाक कठीण दूख दितात. जेत्समनीच्या मोळ्यान म्हजो आत्मो कठीण थोरान कळवळ्ळो ह्याच शेळमोळ्या मनशांक लागून आनी तांच्याच शेळेपणा खातीर हांवें बापा लागीं तुजी खुशी जाल्यार ही काल्ज म्हजे वयली उतरोन वचूं दी म्हूण मागलोलें. तांकां सोडोवच्याक एकूच आनी निमाणी वाट जावन आसा म्हज्या काकलुतीच्या काळजा सरशीं धांवून येवची. मागणें. भोव दयाळ जेजू, तूं सगळीच कोनवाडाय तुज्या कोनवाड्या काळजान आसरो हांव शेळमोळ्या मनशांक दिवंक हाडटां. तुज्या संपूर्ण मोगाच्या उज्यान शेळमोळी काळजां जाणी मोड्या भाशेन तुका व्हडले विटेन भरलो ती नव्यान लासून दी. भोव काकलुतसारा जेजू, तुजे काकलुतीचे पदवेचो उपयोग कर. तांकां तुज्या मोगाच्या आगट्यान हाड. तांकां तुज्या पवित्र मोगाचें देणें कर. तुजे लागीं जायना म्हूण कांय ना. उजो आनी बरफ एकठांय आसूंक जायना. उजो पालवता वो बरफ कळोन वेता. पूण तुजी काकलूत हे देवा कितें ओगळें उणें आसा तें भरूंक शकता. सासनीक बापा, जेजूच्या भोव कोनवाळ्या काळजान लिपलेल्या शेळमोळ्या मनशांचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल. काकलुतीच्या बापा, तुज्या पुताचे कोडू कोश्टां मोरना आनी 3 ओरांच्या खुर्सा वयल्या योजना वरवीं मागता. तांणी तुजे काकलुतीचो सागोर वाखाणूं दी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गीत घेवया. K6 पेज नंबर 142. K6 पेज नंबर 142. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय. मोनांतलो जेजू चलो सोय सोय. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय. मोनांतलो जेजू चलो सोय सोय. राखण करपाक फोंडाची शिपायाचो घाल बेरो. जैती वंता कोणाडाय जतन करूंक मोड्याची फोंडादारा लायफातोर सर्व लिश्टा कोणबोन कोरी. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय. मोनांतलो जेजू चलो सोय सोय. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय. मोनांतलो जेजू चलो सोय सोय.